दिवचले जावपी प्रशासकीय इमारत प्रकल्पात ऑडिटोरियम ही कल्पना चुकीची आसा अशें आदले आमदार नरेश सावळ हाणें म्हटलां। प्रशासकीय इमारतीत ऑडिटोरियम नाकाच स्वतंत्र ऑडिटोरियम बांदचो अशी मागणी दिवचल बचाव समितीन केला। ह्या विशीं सोमारा तांच्यांनी मुख्यमंत्र्याक निवेदन दिलें। आता आम्ही ज्या जाग्याचेर पुलीस स्टेशन असले ते डेमोलिश करून ऑल गव्हर्नमेंट ऑफिसेस अंडर वन रूफ त्या प्रकारची संकल्पना आमची त्यावेळची आणि त्या वेळाचेर आम्ही मनोहर पर्रीकराक सुद्दां आम्ही त्या वेळाचेर सांगून आम्ही याचे सगळ्याचे प्लॅनिंग केले। त्या प्लॅनिंगा प्रमाणे त्या वेळाचेर आम्ही अंडरग्राउंड पार्किंग त्याच्या वयर बाकीची सगळी गव्हर्नमेंट ऑफिसेस सगळी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग त्या बिल्डिंगेन आणि काय जेवचे ना थंय आणि त्या बिल्डिंगेच्या समोर जी आता एक्झिस्टिंग कलेक्टर बिल्डिंग आसा ती बिल्डिंग डेमोलिश करून थंय ऑडिटोरियम आम्ही डिझायन केलें आणि हे सगळें त्या वेळाचेर आम्ही मनोहर पर्रीकर आम्ही सगळे मुख्यमंत्री आम्ही त्या वेळेचे आम्ही सगळ्यांनी डिस्कस करून आम्ही म्युन्सिपाल्टीन सगळ्या दिवचलकारांक आपोवन सगळे आमचे म्हणजे ज्येष्ठ बाकी भुरगे नाटक कलाकार बाकी ह्या सगळ्यांक आपोवन आम्ही त्यांच्या समोर हो प्लॅन दवरलेलो आणि सगळ्यांनी ताका विलिंगली सगळे म्हणजे येस बेस्ट आसा अशें म्हणून त्या वेळाचेर आमकां सांगलें। पूण आयज समजा जेन्ना हो बस स्टँड जेन्ना हे आमचे हो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग जेन्ना सुरू जाली तेन्ना हांगा जर पळयत न्ही जाल्यार कितें चल्लां जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग आनी ऑडिटोरियम हे एकाच तेकून एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग आणि ऑडिटोरियम एकाच भितर हे येवपाक शकना। बरोबर थंय मॅच जातले ते गव्हर्नमेंट ऑफिसांतले काम करतले काय तुज्या हांगा ऑडिटोरियमाक हांगा डिस्टर्बन्स जातले। जेन्ना स्टेज हाडपाची आसता तेन्ना खूब त्रास जाता। नो डावट लिफ्ट आसतली पण लिफ्टीची हायट आनी विंग्स ज्यो आसता फाली म्हणटा ताका आमी विंग्स म्हणटा ताची हायट चड असल्या कारणान ती वयर व्हरपाक फिरतारंग मनशां जर फाल्यां जर व्हरूंक जाय ताका त्रास जाता। आमची एक विनंती आसा की ही जो थिएटर जे आसा स्पेशल इंडिव्हिज्युअल एक केले जर बरें दिसलें फुडल्या बिल्डिंगे कडेन जे मामलेदार बिल्डिंग आसा ती डिमॉलिश करून थंय केले जाल्यार हांगा आमकां ग्रावंडाचेर ग्रावंड बेजीसचेर आमकां थिएटर थिएटरय आसता हे थिएटर 50-60 वर्सां पर्यंत आसता परत थिएटर बांदप जायना।